ಕಂತರಚ ಬುಕಾನ್ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 69 ಗೀತ್ ನಂಬರ್ 7. Jesus Krista Undiaro pakti punasya Namo Namo Sudbundara Sacramentantam karakcha Namo Namo Jesus Krista Undiaro pakti punasya Namo Namo Sudbundara Sacramentantam karakcha सर्गी सुदेव तो आमका मेळोक रावलाय सर्गी सुदेव तो आमका मेळोक रावलाय दिपोन लिपोन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय दिपोन लिपोन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय हुंड्या वयणाऱ्यो तूं आमचें कान जाताय हुंड्या वयणाऱ्यो तूं आमचें कान जाताय आमच्या मोगान बर तुकाच तूं समर्पिताय आमच्या मोगान बर तुकाच तूं समर्पिताय नमो नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्या रूपाली पोक आशा नमो नमो सडबोदारा Sacramentantam karakcha जिन्येचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या जिन्येचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजें तावन बुजवून आशेवन आंगा रावल्या तुजें तावन बुजवून आशेवन आंगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये तुजे कृपेचे धेन्या भांडार घेवन ये तुझे कृपेचे धेन्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सडबोदारा Sacramentantam karakcha
नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रोपाली पोनास्या नमो नमो चढवणारा Sacramentam caraccia Sacramentam caraccia Sacramentam caraccia Hallelujah 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 और कांत का समयान जो अगलाप्त का समयान जो स्तुति का समयान जो आराधना का समयान जो मान का समयान जो नाबार्तांत का समयान जो Hallelujah 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 सदांच आमच्या सांगाता राबोगो तयार आमचो जेजू दयाळ आणि मोगाळ तो ताणेंच म्हळां येया तुमी सुमेस्त कस्तातेल्यानो वाजान वोबयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो वैमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कश्टोवच्यांक सामस्यांत वळख जाल्ल्यांक राखण दिवंक सोडून दिवंक आयिल्लो जेजू आमचे सांगात आसा ताका आमचे सगळ्यांचे कश्ट कळीत आसात सदांच पेल्या खातीर रडसो जेजू पेल्यांची दुकां पुसचो जेजू आमचे सांगात आसा तो आमचे खातीर सदांच मागता देखूनच किर्तनकार म्हणटा 147 वळींत पापसली काळजां बरी करता पापसली काळजां तो बरी करता माथणी आमचे घाई तो बांदता आमकां नांवान तो आपयता असलो देव आमचे सांगात आसा तोच आमचो अस्त्र आनी बळ म्हणटा किर्तनकार 40 अध्यायांत देव आमचो अस्त्र बळ कश्टां आकांता वेळार सांगात दिवंक सदांच तयार तोच जेजू आमचे सांगात आसा दयाळ मोगाळ देव आमचे सांगात आसा देखून ताका आमी अर्गां दिवया वो एक अवकाश ताणें आमकां फावो केला ताच्या सांगाता थोडो वेळ करसूक ताच्या सांगाता थोडो वेळ आमी मागण्या मुखांत करसूक ताणें आमकां आपोण दिला देखून ताका आमी अर्गां दिवया आनी व्हड ताळें ताची आमी स्तुती करुया हालेलुया 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 कीर्तनकार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो 5व्या अध्यायांत पयल्या वळींत अशें म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी सर्वेस्परा म्हज्या बोबेचो ताळो तूं आयकून घे तुजे लागीं हांव प्रार्थना करनासा वैमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो म्हज्या उतरांक कान दिवचो म्हज्या बोबेक ताळो आयकोवचो एक जेजू म्हजे सांगात आसा आमचे सांगात आसा तो सदांच आमकां धैर्य आनी बुजवण दिता किर्तन 120 म्हणटा म्हज्या आकांताच्या वेळार ताका हांव उलो मारता म्हज्या कश्टा वेळार ताका हांव बोब मारता तोळ खंडीत तो म्हजो ताळो आयकता मार्काच्या 10व्या अध्यायांत आमी वाचता बार्तिमेव एक कुरडो जेजू तेणेच्यान वेता म्हूण कळलेंच व्हडा बोबेन बोब मारता आनी म्हणटा दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडा ताळ्यान बोब मारता कित्याक आमचो ताळो आयकोवचो एक सोमी आमचे सांगात आसा आमची बोब आयकोवचो सोमी आमचे सांगात आसा देखूनच बार्तिमेव कुरडो भीक मागचो एक मनीस जेजू तेणेच्यान पाशा जाता म्हूण खबर आयकलेंच व्हडा ताळ्यान तो बोब मारता उरले पुरो ताका सांगतात वगेत बसू बोब मार नाका तो वसोन आसा तो शिकवण दिवन आसा ताका तूं डिस्टर्ब करनाका पूण मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आकांतान बरलो ताळो जेजू आयकता कश्टाचो ताळो जेजू आयकता बेजारायण बरलो ताळो जेजू आयकता निराशेन बरलो ताळो
जेजू आयकता देखून वेसो जेजू थंयच रावता आनी ताका हांगा आपोवन हाडा म्हणटा. खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, निराशेन भरिल्लो समस्यांनी भरिल्लो ताळो आयकोसो जेजू आमचे सांगत आसा. कित्याक तो आमचो अस्त्र आनी बळ, आमच्या उल्याक सदांच तयार दीत, काण दिवंक तो तयार. तो आमचें अस्त्र आनी बळ, आमच्या आकांताच्या वेळार तो आमकां राखता आनी सांबाळता. बार्तिमेवाची बोब ताणें आयकली आनी ताणें जेजूक काण दिलें. जेजून ताच्या उतराक काण दिलें आनी जेजू ताका गूण करता. सांगात आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत 20 आनी 7 वळेंत आमी वाचता. दोग कुरडे निराशेन भरिल्ले, बेजारायन ते आसले, दुखान ते भरिल्ले. कित्याक तांकां पळोवंक असाध्य जाल्लें, संवसार पळोवंक तांकां असाध्य जाल्लें, वो सोबीत संवसाराची रूच साकोवंक तांकां असाध्य जाल्लें. आनी ह्या वेळार जेजू तेणेचेर पाशार येता आसतना व्हडा ताळ्यान ते बोब मारतात. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर, जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर म्हणून व्हडा ताळ्यान ते बोब मारता आसतना जेजू थंयच रावता आनी ह्या दोगा कुरड्यांक दिश्ट तो दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खंडीत आमकां एक सोमी आसा. कश्टा वेळार, आकांता वेळार, बोब मारल्या वेळार आमकां आयकोस एक सोमी आसा. देखून आमी सक्कड उबे रावया आनी व्हडा ताळ्यान ताची आमी स्तुती करुया परतून एक फावटी. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान बोब मारले तो आयकता. आमच्या कश्टांक उतार दिवचो एक देव आमचे सांगत आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. बार्तिमेवाची बोब ताणें आयकली, बार्तिमेवाक ताणें दिश्ट दिली. दोग कुरडे बोब नासले आनी सोमयेन ताचो उलो आयकलो. हालेलुया, 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 ला 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 ला, हालेलुया, हालेलुया. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, touch and heal from all their sickness. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, touch them Lord. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तनकार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 103व्या अध्यायांत पयल्या वळेंत ताका स्तुती आनी आराधना केल्ल्या वेळार आयकन बसात. ताका स्तुती आनी आराधना केल्ल्या वेळार तो कितें करता? जायती आमी गणितां तुमकां सांगली. स्तुती आनी आराधना केल्ल्या वेळार देव आमचे मागणी आयकता. व्हडा ताळ्यान बोब मान उलयल्या वेळार सोमी ताचें काम सोडता, आमच्या खातीर तो राखता, रावता आनी जे कितें आमी मागिल्लें खंडीत तो दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, व्हरतो संतोसू व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात. कित्याक म्हळ्यार पयलींच फेस्त जालें, 3 दिसां फेस्त आसलें, साबार लोक आसलो. तरी थोड्याच दिसांनी परतून ह्या आराधना तुमी हांगासर आयल्यात. खंडीत जेजू तुमच्या मागणी आयकता, सगळ्यांच्या मागण्या तो आयकता. जायतो लोक आमच्या माध्यमा मुखांतर जेजूचो अनुभव बघून आसात. जायतो लोक तांच्या खातीर मागोवन आसा आनी खंडीत तो आमचे वयर आशिर्वाद घालता. कित्याक आमी हांगासर ह्या पुण्य तळाक आयल्या. सांजू देवाज बापू आज्या पासो एक व्यक्ती, आज्या पासो एक सांतो जावन आसा. कित्याक जेजूची मोजत सदांच ताच्या सांगात आसली. स्तुती गायन केल्ल्या वेळार देव आमच्या मागणी आयकता. व्हडा ताळ्यान बोब मारल्या वेळार जेजू आज आमच्या उतराक काण दिता. लो मागण्या केल्यार देव आयकना म्हणणे, खंडीत तो आयकता. पूण स्तुती आराधना करता आसतना व्हडा बोबेन ह्या सोम्याक आमी उलो मारल्या वेळार तो आमकां आशिर्वादान भरता. देखून कीर्तन 103 अशें म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हणजे सगळ्यांतच करून ह्या सोम्याची स्तुती करूं. दुसऱ्या देवाची स्तुती करची गरज ना. म्हज्या सोम्याची हांवें स्तुती करूंक जाय. सगळे म्हजे अंतस कर. थोडे फावटी केवळ तोंडात मात ताची हांव स्तुती गायता, म्हज्या काळजांत दुसऱ्यांत आसता, म्हजी मोत आनी कितेंय आसता. देखून कीर्तनकार आमकां उगडास करता, ताची आमी स्तुती करूंक जाय. सगळे म्हजे अंतस कर ताची स्तुती करूं. केवळ
कुडीन ह्या तोंडांत मातणे सगळी म्हजी कुडू ह्या सोम्याची स्तुती केल्ल्या वेळार तो आमचे मागणी आयकता. देखून कीर्तनकार म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हणजे सगळ्यांतच स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती करूं. केदीच ताचे उपकार तो विसर नाका, कित्याक जायते उपकार ताणें म्हज्या जिणयेंत केल्यात, जायत्या आशिर्वादांनी ताणें म्हाका भरला. देखून ताणें केले उपकार तो केदीच विसरनाका. तो तुजे सगळे अपराध बक्षिताय. केदाळ तूं त्या समेची स्तुती करताय, केदाळ तूं ताका अर्गांनी स्तुती दिताय, तो सगळे तुजे अपराध बक्षिता, सर्व तुजी पिडा पयस करता. खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पिडनातले कोणूच व्यक्ती नात, समजनातले कोणूच व्यक्ती नात. खंडीत एक आनेक रितीची समस्याने आमी शिरकल्या, एक आनेक रितीची सोलवून आमचें तें आसा, एक आनेक रितीचें निरासपण आमकां दसून आसा, कुटुंबांत समाधान आमकां आसा, बेजाराय आसा, दूख आसा. पूण ह्या सोम्यांक सक्कड कळीत आसा, ताका सक्कड कळीत आसा. जायते पोटी म्हणजे कश्ट दूख ह्या सोम्याक सांगना, हांव दुसऱ्या कडेन सांगना, पण सोम्यांक म्हाका सांगता. खंडीत तो आमच्या मागणी आयकता. देखून कीर्तनकार म्हणटा सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर्व तुजे पिडा तो पयस करता. जायते पोटी आमी खूब सरांती आमचे सुखी आमकां सांगूंक बेन दिसता. खूब सारचे सक्रामेंती थोडी पातकां आमी लिपयता, पूण ह्या सोम्यांक सांगल्या वेळार, ह्या सोम्याक सांगल्या वेळार खंडीत तो आमची पातकां बक्षिता. ह्या जाका मुखांत ह्या सोम्याक आमी सांगल्या वेळार खंडीत तो आमचे पातकां बक्षिता. देखून कीर्तनकार म्हणटा तुजो जीव फोंडांतलो तो राखता. पळया, तशें म्हळ्यार आमी मरना म्हणल्यार अर्थ न्ही. खंडीत आमी मरता, खंडीत आमकां मरण आसा, पूण आमकां एक आत्मा आसा. सोम्यांत आयिल्लो एक आत्मा आसा, ताणें दिल्लो स्वास आमचे थंय आसा. त्या देखून आमचो आत्मो मरणांतले बरी, वो सोमी आमकां फोंडांतले राखता म्हणटा कीर्तनकार. कूड आमचे मातयेक येता वय, पूण आमकां आत्मो दिल्लो देव, आत्मो तो नाश जायनासतना राखचे सकत ह्या आमच्या सोम्याक आसा. देखून कीर्तनकार म्हणटा तुजो जीव फोंडांतलो तो निवारता. मातणे तुज्या माथ्यार मोगासो मुकुट तो घालता, मोगासो आनी काकुळतीचो मुकुट तो घालता. पळया कितल्या अपुर्बाचें कीर्तन. 103 वाक्य 1-5 पर्यंत आमी वाचले तर थंयसर सोम्याची स्तुती केल्ल्या वेळार कितें घडटा म्हणल्यार आमकां अपुर्बायेन आमी वाचता. देखून हें गीत अशें आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. स्तुति आराधन ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. म्हणत स्तुति आराधन ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. आमी केले स्तुती आनी मागणी वयर बेतात आनी वयर तावन आशिर्वादां आमचे वयर देवून बेतात. सक्कट सांगात परतून एक पोटी. स्तुती आराधन ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो कैसा करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो कैसा करता है प्यार. हालेलू हालेलू या सक्कट सांगता. हालेलू हालेलू या स्तुति आराधन, स्तुति आराधन ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. सक्कट सांगता. स्तुति आराधन ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा, प्रभु हमारा कितना महान, कितना महान, देखो कैसा करता है प्यार. प्रभु हमारा, प्रभु हमारा कितना महान, देखो कैसा करता है प्यार. हालेलू हालेलू या सक्कट सांगता. हालेलू
हालेलुया 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 स्तुती आराधना केल्ल्या वेळार सोम्याचे आशीर्वाद आमचे वयर देवड बेतात सदांच आमच्या सांगात आमकां राखतो जेजू आराधना केल्ल्या वेळार आमची मागणी आयकोसो जेजू आशीर्वादांनी पोसतो जेजू आमच्या सांगात आसा हालेलुया 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 स्तुती आराधना करता असताना देव आमच्या मागणी आयकता सबार वस्ता तावन कश्टोसो भारतीमेव दिश्ट नासतना वळवळसो भारतीमेव व्हडा ताळ्यान दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमोद पाव म्हणटा असताना जेजू ताच्या मागणी आयकता एकलो कडकार मगाच्या भावान आनी भयणीनो सगळो कुसलो म्हणटा देवाच्या उतार जेजू समोर तो समकन पडता जेजू समोर तो सर पडता जेजू ताच्या मागणी आयकता जेजू ताचे बोब आयकता आणि त्या कुसलेल्या कोडकाराक देवाच्या उतार म्हणटा जेजू आपडता खंय कोडकाराक कोणी आपडनात प्रत्येक जाण जेजूच्या काळार जेजू त्या कोडकाराक आपडता कित्याक ताच्या भावार्थाच्या मागण्या वरवीं जेजू ताका आपडता आनी ताका गूण करता आमी मोगाच्या भावान आडे पयलीं त्यात भावार्थान हांगासर आयल्या जेजू क्रिस्ताची मोजत मागोवंक साजू देवासा मुखांत मागोवंक जेजूची मोजत घेवंक आमी हांगासर आयल्या खंडीत आमची मागणी आयकता खंडीत जेजू आमचे मागणी आयकता पूण जायते फावटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे स्तुती आराधना सोम्यांक पावना आमी केल्ले मागणे ह्या सोम्यांक वचना कित्याक म्हळ्यार एक सवाल आमकां दोस्त जावंक पुरो जायते फावटी आमी कितले मागणे केले रे आमकां मेळना म्हूण बगता फादर हांव मस्तू मागणे करता सगळ्यांनी नोवानाक वेता तेच म्हणटा मी साव सुखाना तरी म्हजे मागणे देव आयकना जायते पोटी असले सवाल आमकां विचारतात हांव मस्तू मागणे करता फादर तरी म्हजे मागणे देव आयकना कित्याक वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बार्तिमेवाचे मागणे जेजू आयकता दोग कुरडे जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोद पाव म्हणटा आसतना जेजू तांच्या मागणे आयकता एक कोडकार सगळो जेजू मुखार सर पडता आनी जेजू ताका आपडता आनी गूण करता खंडीत जेजू आमच्या मागणे आयकता पूण थोडे फावटी आमच्या मागणे आयकना ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजो भावार्थ कसो आसा कित्याक जेजू जायते फावटी गूण करता आसतना भावा तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें बाये तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें स्त्री तुजो वर्तो भावार्थ जेजू म्हजो आनी तुमचो भावार्थ पळयता केदळ हांव भावार्थान ह्या सोम्या मुखार येता मागणें तें ल्हान जाल्यार पावता केदळ भावार्थान म्हजे मागणे ह्या सोम्या मुखार दवरता तोळ खंडीत तो जेजू आमचे मागणे आयकता त्या आदी कडून जेजूच्या पुरगटीन ह्या वेळार सबार घडीत आमी वाचता वर्तो भावार्थ म्हणलें बारीक उणें जेजून हे उण्या भावार्थाच्या तुजो भावार्थ खंय आसा तुमचो भावार्थ कितें इतलो बिजूड कित्याक जायते फावटी जेजून सांगचें आमी आयकलां माथेवाच्या 17व्या अध्यायांत 17व्या वळीत आमी एक गणीत वाचता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक बापूय आपल्या फिट्स लागल्या भुरग्याक जेजूची नापून हाडटा कित्याक जेजू विशयान ताणें आयकल्लें जेजू आजाप करता म्हूण ताणें कळीत आसलें जेजूची उतरां ताणें आयकलें देखून आपल्या ज्या फिट्स लागल्या भुरग्याक हुशार नासल्या भुरग्याक जेजू लागीं तो आपोवन वाडटा संतोशान तो आयिल्लो आज म्हज्या पुताची पिडा गूण जाता म्हणून आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू बाबारे साबार लोक आसलो खंय जेजू बाबारी साबार लोक आसलो आनी जेजू देवाचे उतार परगट करनासलो देखून वो बापयची म्हणलो चिंतलें ताणें जेजू बिजी आसा ताका आमी डिस्टर्ब करचे नाका ताजे शिस्त सर आसात तेय वसोडू ते गूण करतात खंडीत कित्याक ते जेजू सांगत आसात जेजूचे उतार ते आयकोडूंत आसात जेजू सांगत आसात म्हणल्यार धैर्यान तो बापूय ताच्या पुताक शिसा लागीं आपूण व्हरता खंय आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो शिसाक ती पिडा गूण करूंक जावना शिसाक ती पिडा गूण करूंक जावना देखून तो बापूय उपरांत जेजू लागीं बेता काय आनी म्हणटा सुम्या कितें पडी कर म्हज्या पुताक गूण कर तो पिड्स म्हळ्यार पिड्यात वळवळटा तोळ तोळ पडटा
हांवें तुज्या शिसा लागीं ताका आपोवन व्हेलें तांकां गूण करूंक जावना. आणि ह्या वेळार मोगाच्या भावान आणि भयणीनो जेजू सांगची ती उतरां अविश्वासे आणि नश्ट संतती आणि कितलो वेळ हांवें तुमचे सांगात आसूंक जाय. जेजू आपल्या शिसाक उद्देशून सांगचे ते उतरां तुमचो भावार्थ खंय आसा. अविश्वासे विश्वास नातल्या पिळग्यानो नश्ट संततेनो कितलो तेंप हांवें तुमचे सांगात आसूंक जाय. जेजूक थंयसर आपल्या शिसां कडेच भावार्थ दिसना. जायते फावटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजो आनी तुमचोय भावार्थ अशेंच जाता. जेजू आमकां अशेंच म्हणटा अविश्वासी आनी नश्ट संतते आनी कितलो तेंप हांवें तुमचे सांगात आसूंक जाय आनी कितले आजाप हांवें तुमकां करूंक जाय. देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू म्हजे मागणी आयकना. कित्याक म्हजो भावार्थ ह्या सोम्यांतय आणखी घट जावना. म्हजो भावार्थ उणो आसल्या वेळार जेजू म्हाका गूण करना. इस्ताराच्या एका दिसा एका पिरगजेत वाचता आसतना सांजेच्या वेळार मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो लागीं लागीं 3-3:30 वरार दोगां अनभावार्थी इगर्जे कडेन आयिल्ले. पयले फावटी ताणें इगर्जे कडेन येवचें काय कित्याक तांचे भुरगीं आमच्या तिस्का लागीं येवं नासले. ते आयिल्ले आसा तांकां पाद्र्यापा पळोवन बारीक खुशी जाली. तांणी आयकलां काय पाद्र्यापा विशयांत पाद्र्यापाक पळोवन येतले. जायते फावटी ती पाद्र्यापाक मेळचें म्हणून अशें येवं नासलें काय पूण ताका एका रितीचें बी पाद्र्यापाक मेळोंक. आनी त्या दिसा ती आयली मागणें करा फादरा म्हळें तांणी हांवें आज आमचें फेस्त आमी इगर्जेक या म्हूण ताका इगर्जेक आपोवन हाडलें. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तेगा दोगांनी तेगा बायल मनशां त्या गायच्या माथ्याक हात दवरून हांवें मागलें. आनी त्या दीस तांकां एक विशेश अणभव जालो दोगां पडलींच थंय. फादर आमकां असलो अणभव येदोळ जावना. जायते फावटी आमी पाद्र्यापाक मेळचें म्हणून अशें येवं नासल्या इगर्जेक येवंकी आमकां बें आसलें. पूण आज म्हजी जिणी सार्थक जाली फादर म्हणाली. एकल्याच्या दोळ्यांतल्यान दुकां देंवून आयली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमकां जेजू ससार जाला. आमी जेजू लागीं येता आसाव जेजू सांगात आतां आसाव देखून आमकां अद्भुत आजापां जाल्यार कळनात. पूण जो कोण पळय पयले फावटी जेजू दर्शन येता अणभवार्थ येतात तांकां जेजूतान वर्ते अणभव ते जोडटात. पूण जेजू कडेन आयिल्ले मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कोणूच खाली हातांनी पाटी वचना. ह्या सोमेते आयिल्ले कोणूच व्यक्ती खाली हातांनी पाटी वचनात. कितें पूण एक आजाप घडटा सांगा. कित्याक आजाप असो देव तो देव असो देव तो राय असो राय तो कितें पूण आजाप करतो धाडटा. मोतीक समाधान दिवचें जावंक पुरो संतोश दिवचें जावंक पुरो आमचे दोळ्यांत दूख घडटा आसतना एका रितीचो अणभव आमकां जावंचार जाता. पिडाय गूण करता समाधान तो दिता आमकां कळीत ना तितल्यांत. पूण जायत्यांक आजाप जाता जायते सांगणात. भावार्थ ना तरी इल्लोसो भावार्थ आसल्यार हो सोमी आमच्या मागणी आयकता आनी आमकां दिता. माथेवाच्या 8व्या अध्यायात 20 आनी 6 वळेंत आमी आनी एक सोबीत गडीत वाचता हांव. एक फावटी जेजू आनी तेचे शिस दोनीर पयन करनासले. जेजूक पुरासाण जाली देखून जेजू न्हिदुल्लो म्हणटा देवाच्या उतार. कित्याक जेजू दिसाचे देवाच्या उतार परगडटा साबाराक गूण करता आनी रातचे एक सुऱ्या जाग्याक वचून तो मागणें करतलो. बापा लागीं तो संबंद जोडून येतलो. बापा लागीं तो मागणें केल्ल्यान आजाप करूंक ताका साध्य जातलें. कित्याक तो देवूच जावन आसलो. त्या देखून दोनी जेजू न्हिदोन आसलो खंय शिसपुरा जागे आसले पयन आरते आसले. दर्याच्या मोदेगांत वेता आसतना वारें वादळ येता म्हणटा देवाच्या उतार. माथेवाच्या 8व्या अध्यायात तुमी वाचल्या तर थंयसर कळी जाता 20 आनी 6 वळेंत. आनी ह्या वेळार वारें वादळ उठलेंच शिस पियेलें. आमी बुडटाव आमी मरताव म्हणून भोव मारी लागले. जेजू ते इंच न्हिदोन आसलो म्हणटा देवाच्या उतार. आनी जेजू गुटेरात सोम्या आमी बुडटाव आमी आतां मरताव तुका आमची खबर ना गे आमी हांगासर मोर्चार आसाव तूं न्हिदोन आसाय न्ही गे. जेजूक ते उठयतात. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून त्या शिसांक सांगचें उतरां तुमी इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो. तुमी इतले बिजूड कित्याक इतले कित्याक तुमी भियेतात कितलो उणो भावार्थ तुमचो. पयल्या गणितान म्हणटा हे नश्टे अविश्वासी सांगतात आनी केदोळ पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसूं जाय. तुमी म्हजे सांगात आसात म्हजे उतार तुमी आयकतात हांवें केल्ले आजापां तुमी पळयतात तरी तुमचो भावार्थ खंय आसा. तुमी इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो. जेजू आपल्या चिसांक दुसरे फावटी म्हणटा तुमचो भावार्थ आणखी ना.
तो भावार्थ पावाना त्या आधी कोण मोगाच्या भावान आणि भयणीनो देवाच्या उतार म्हणटा जेजू दर्याक म्हणटा शांत जा आणि दर्यो शांत जाता शाबीतायन ते पळयन मुखासून व्हरतात जेजूच्या उतराक सकत आसले कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्माक पाजल्या 2 दरेच्या तालवारी परी म्हणटा हेब्रेकार बरयलें पत्र प्राण आनी आत्मो सद आनी हाडाचो सार मेकळें करूंक ताका साध्य आसा कित्याक देवाचे उतार तितले एक जिवान भरिल्लें उतार हांगासर जेजू तेंच म्हणटा शांत जा म्हणटा सगळो सरोवर या दर्यो शांत जाता आनी शाबीतायेन ते पळोवन करतात पण हांगासर मोगाच्या भावान आड भयणीनो शिसाचो भावार्थ भिजल्लो भावार्थ थंयसर नातलो देखून तांकां जेजू परतून सुचता कितलो उणो भावार्थ तुमचो इतले बिजूड तुमी कित्याक जायते पटी आमचो हे भावार्थ अशें आसता देखून जेजू आमचे मागणे आयकना आमचे ते आजा पांय तो करिना एक पावटी जेजू उदकांतल्यान सरून येतलो खंय माथ्याच्या 14 अध्यायांत आमी वाचता जेजू उदकांतल्यान सरून येतलो शीस आनी पुरो दर्यान पळयन करनासले आनी ह्या वेळार पळयलें पेद्रो म्हणटा सोम्या हांवूय तुजे सांगाता येता पयले ते भियेले उपरांत जेजू म्हणटा तो हांव भिये नाकात तर पेद्रो म्हणटा सोम्या तूं तर हांवूय उदकान चलचें बरी कर म्हाकाय उदकान चलो मन आसा म्हाकाय तुजे बरी जावंक मन आसा आनी जेजू म्हणटा ये पेद्रो धैर्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो उदकांतल्यान चलोवन वेता जेजू बरी आपूण जालो जेजूक पळयलें जेजू बरी आपूण जालो म्हूण तो इल्लें चलता केन्ना तो चिंतता की हांव पेद्रो चलता उदकांतल्यान चलता हांवूय आतां जेजू बरी जालो गी म्हणलें एक चिंता पायलेंच देवाच्या उतार म्हणटा तो थंयच बुडोवंक जाता काय आनी ह्या वेळार तो बोब मारता सोम्या हांव बुडच्यार आसा म्हाका उखल आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू सांगची ती उतरां उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय जायते पटी आमचे मागणे अशें जाता आमी मागता पूण आमचो भावार्थ घट आसना आमकां मागता मेळटा म्हणल्यार धैर्य ना देखून हेब्रेकार बरयलें पत्र म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार कितें 11व्या अध्यायात तुमी वाचल्यार तर तेच कळटा भावार्थ म्हळ्यार पळयनातले सत्य ते आसचो म्हजो भावार्थ बरोबरसो एक सकत आसा देव आसा आनी हांव मागिल्लें म्हाका मेळटा म्हूण हांवें चिंतूंक जाय जें कितें हांव मागता तें म्हाका मेळ्ळां फाल्यां मेळटा परवो मेळटा केदाळ मेळटा गे म्हणलें दुबाव चिंतलें तर तें ना त्या देखून भावार्थ म्हळ्यार जें कितें हांवें मागलां तें म्हाका मेळ्ळां एक सकत आसा तें म्हाका दिता हेब्रेकार पत्र 11वा अध्याय पयले वळन तशेंच म्हणटा भावार्थ आसल्या वेळार आमचे मागणे देव आयकता आनी थोडे घडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूनी भावार्थ पळयला प्रत्येक जावन माथेवाच्या 15व्या अध्यायात आमी वाचता एक स्त्री आपल्या धुवेक हाडून जेजू लागीं हाडून आयली कित्याक त्या चेडवाक देवसार लागुल्लो आनी जेजू ती अणभावार्थी स्त्री जेजू फाटल्यान बेतली तोळ तोळ बोबान म्हणटली सोम्या कितें पणी कर म्हज्या दुवेक गूण कर कितें पणी कर म्हज्या दुवेक गूण कर म्हणून परतून परतून विनंती करता पूण तरी जेजू तिका पळयना कित्याक ती एका कानान स्त्री जुदेव स्त्री न्ही देखून जेजू तिका चड महत्व दिना कित्याक हांव आयिल्लो भुरग्यांक जुदेव म्हणल्यार भुरग्यांक हांव आयिल्लो तांकां बरें करचें म्हजें काम तांकां देवाचें उतार प्रगट करचें म्हजें काम म्हूण जेजू चिंता ह्या जेजू म्हणटा पळय तें सांगता आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ती स्त्री म्हणटा सायबा तुजी भुरगीं मेजार उंड्याचे कुडके खाता आसतना थोडे कुडके म्हणी सकला पडटात न्ही गे ते कुडके विसणकावचे भाग म्हणी तूं सुण्याक दिनाय गे कित्याक जेजू तिका म्हणटा हांव आयिल्लो भुरग्यांक उंडे दिवंक सुण्यांक न्हय म्हणटा बरें कठीण सोप तो जेजू थंयसर वापरता पूण ही स्त्री मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो कठीण शब्द आयकून जेजूच्या वयल्या भावार्थान ती म्हणटा सोम्या भुरगीं मेजार उंडे खाता आसतना थोडे कुडके सकला पडटात न्ही सुणी तरी विसून खातात न्ही तस जाल्यार म्हण एक अवकाश म्हाका तूं योग्य कर फावो कर आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या वेळार जेजून सांगची ती उतरां बाये वर्तो तुजो भावार्थ जें कितें तूं आशेताय तें तुका जावन दी पळय त्या स्त्रियेचो भावार्थ अणभवार्थी स्त्री कानान घान स्त्री जेजू वयल्या भावार्थान जेजूक ती स्विकार करता तिच्या दुयेसो पिडा ती देवसार लागलो सुटता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार
आमी पात केल्ल्या वेळार देवाच्या उतार आमी जियेल्ल्या वेळार ह्या सुमयेंचे आमी भावार्थ दवरल्या वेळार खंडीत आमचे थंय आजापा जावंक साध्य आसा देखून आमी सक्कड उबे रावया सुमयाक हसून हें गीत आमी गावया. ताळयो पेटवून ताची आमी स्तुती करूया. देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ सकट सांगाता देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಸ್ತುತಿ ಪೇ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಶೋಕದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವ ಹೊರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವ ಹೊರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವ ಹೊರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ सकट सांगाता ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ सगळ्या काळजान ताची स्तुती केल्ल्या वेळार सगळ्या सक्तीन ताची स्तुती केल्ल्या वेळार मोनान आनी आत्म्यान ताची स्तुती केल्ल्या वेळार तो आमचे मागणी आयकता. ताका स्तुती करता आसतना सर्गार तावन आशिर्वादां देवून आमचे वयर बेतात देखून ताका आमी स्तुती करूंक जाय ताका आमी आराधना करूंक जाय. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ सकट सांगाता ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವ ಹೊರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವ ಹೊರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಬರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ
ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ असो म्हणया आमी ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ दिशी दिशीत पळोवन तुमच्या बंगले गेल्या पळया त्या भशेन ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ दोन्ही आमच्या हाताने वरूया ताची आमी स्तुती करूया ताका आमी अर्गान दिवया जबा बरी आमी ताची स्तुती करूया Hallelujah, 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 hallelujah. हर कांत का सुमियां जिसे हकलात का सुमियां जिसे छे छे का सुमियां hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, touch Shareel from all us. Hallelujah, 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 hallelujah. भावार्थान केल्ले मागणे देव ऐकता आयकान बसात भावार्थान केल्ले मागणे देव ऐकता जे कितें आमकां आमच्या कुटुंबाक गरज आसा तें तो बाबा करता पूण आमी मागता आसतना उण्या भावार्थान मागचें न्ही बिजूड काळजान मागचें न्ही बदलाक भावार्थान मागोंक जाय देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भावार्थ नातल्या वेळार जेजू आमचें मागणें आयकना देखून शिसांक त्या व्यक्तीक गूण करूंक जावना आनी थोडी फावटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रकार आसना देव आमचें मागणें कितें आयकना भावार्थ नातल्या वेळार देव आमचें मागणें आयकना आनी थोडी फावटी देवाच्या उतरा प्रकार आमचें जिवीत आसना आमची जिणी आसना जुवाच्या 6व्या अध्यायांत 51 वळींत आमी वाचता हांव तो सर्गींत न्हू देवोन आयिल्लो उंडो म्हणटा जेजू देवाचें उतार पातयेवंक आमी फाटीं करता देवाचें उतार मांडून घेवंक आमी फाटीं करता देखूनच देवाचें उतार म्हणटा जायते शीस जेजूक सांडून गेले खंय जेजू म्हणटा हांव जावन आतां सर्गार न्हू देवोन आयिल्लो उंडो जो कोण म्हजें मांस खाता म्हज्या रगात पियेता तो ससनाक जियेता आमी पवित्र मिसेचें बलिदान भेटयता जेजू त्या सर्तार हें उतरां सांगता हांव जावन आसा सर्गार देवोन आयिल्लो उंडो जो कोण म्हजें मांस खाता रगात पियेता तो ससनाक जियेता म्हणटा आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाच्या उतार म्हणटा जुवाच्या 6व्या अध्यायांत जायते जेजूच्या फाटलाव दाट जेजूक सांडून गेले खंय हाचे चिंता विपरीत जाली हाचे उतरां विपरीत जाली ही पातयेवंक आमच्यान जायना देवाचें उतार पातयना तर आमचें मागणें देव आयकना देवाच्या उतराक आमी मोल दिना तर देव आमच्या उतराक मोल दिना आमच्या मागण्यांक कान दिना देखून हांवें सांगलें देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक हेब्रेवांकारांतलें पत्र 7 अध्याय 12 वळो प्राण आनी आत्मो सन आनी हाडो संसार मेकळे करूंक ताका साध्य जाता कित्याक पाजल्या 2 दारेच्या तालवारी परी काय देवाचें उतार त्या देखून तें उतार आमी घेवंक जाय आनी तें जियेवंक जाय तोड मात्र देखूनच देवाचें उतार म्हणटा मार्काच्या 10व्या अध्यायांत एक फावटी एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू कडेन एक सवाल विचारता सस्तीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय म्हाका तें सस्तीक जिवीत जोडूंक जाय सर्गीच्या राजाक वचूंक जाय हांवें कितें करूंक जाय आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीन जेजू म्हणटा देवाचे उपदेश पाळ आनी तो तरणाटो धैर्यान म्हणटा हांव हें सगळें करनासा हांव उपदेश पाळनंत आसा तर हांगासर एक बाकी उरला मोगाच्या भावा जे कितें तुजे कडेन आसा सगळें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा जेजू उपरांत देवाच्या उतार म्हणटा तो तरणाटो ग्रेस्त तरणाटो खंतीन फाटीं गेलो खंय निराशेन फाटीं गेलो खंय बेजारेन फाटीं गेलो खंय पळय
पळय वांजेलांत खंय सरी जेजूक मेळ्ळे उपरांत निराशेन फाटी गेल्ले कोणूच ना. जेजूचे उतर आयकले उपरांत बेजारान फाटी गेल्ले मनीस कोणूच ना. हो एक ग्रेस्त तरणाटो सक्कड ताच्या कडेन आसले, पूण जेजूक मेळून जेजूचे उतर ऐकले उपरांत बेजारायन तो फाटी गेलो. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रकार जियोवंक ताका नाका. देवाचें उतार जियोवंक ताका नाका. देखून देवाचें उतार म्हणटा कतिश्ट जावन बेजारायन निराशेन तो फाटी गेलो. आमच्या थंय थोडे पुटे अशेंच घडटा. देवाचें उतार आमी आयकता, इगेजेत आसता सर मात्र उपरांत आमी थंय विसरता, उपरांत ते आमी जियोवंक विसरता. देखून देव आमचे मदें काम करिना. देखून एफेसियांक बरयल्ल्या पत्रांत पावल म्हणटा देवाची भुरगीं म्हूण तुमी म्हणटात, पूण तुमचे मदें नापसंदेचे साल आसा, तुमचे मदें व्याभिचार आसा. देखून देव तुमचे मागणें आयकना. मोगाच्या भावना आनी पिडीनो सांब पावलो सगळ्यांक एक जागवण दिता. एफेसकारांत ताणें सांगलें त्या वेळार तुमी देवाची भुरगीं म्हणटात, पूण तुमचे मदें नापसंदेची साल आसा, व्याभिचार आसा, पाड सवय तुमचे थंय रंबल्या. अशें आसल्या वेळार देव आमचे मागणें आयकना. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवान आमचे मागणें आयकचे तर भावार्थ आमचो गट आसूंक जाय, दृढ भावार्थ आमचे ते आसूंक जाय. वर्तो भावार्थ जेजून त्या शातापाती तेंच म्हळें. जेजू एक पुटी एक शातापाती जेजू कडेन येता काय आपल्या साकराक गूण करच्या खातीर. आनी जेजू त्या शातापातीचो भावार्थ पळय कितलो वर्तो भावार्थ आमी इज्रायलांच ते पळोवंक ना म्हणटा. म्हळ्यार त्या शातापातीचो भावार्थ वर्तो आसलो, त्या स्त्रियेचो कानानगान स्त्रियेचो भावार्थ वर्तो आसलो. कित्याक ते पुरो बायिल्ले तांचो भावार्थ केदाळे बरो आसता. हांव बिदर मिसावांत वावर करनासलो. थंयसर नवो लोक क्रिस्तांव न्हय ते जायते लोक मागणें करूंक येतालो. आनी ती मागणें करूंक आयल्यार तांकां सडावत पुराक घालें तें सैतान, नागाचें घालें सैतान. जीव दाळे बरी करताले मागीर ते. मागणें केल्ल्या वेळार सगळ्या ग्रावंडार ते लढटाले, हात वयर घालून लढचे आसले. म्हळ्यार आन भावार्थ्याक जेजूचे मागणें, आन भावार्थ्याच्या मागणें जेजूक वेगळी आयकता. कित्याक म्हळ्यार ती सगळ्या भावार्थान सत्यान काळजान मोनान आनी आत्म्यान ह्या सोम्या लागीं मागतात. तांकां संपूर्ण सोम्याच्या पांयां तळा ती समर्पितात. पूण आमकां मस्तू आसता क्रिस्तांव, आमकां सक्कड कळीत आसा, आमकां देवाचें उतार कळीत आसा, आमकां सोमी सदांच जाला. देखून आमचे ते विशेश घडीत घडनात. पूण जो कोण पयले पोटी ह्या सोम्यांक मेळटा, जो कोण पयले पोटी ह्या सोम्यांक भेटता, सगळे काळजान मोनान सक्तेन आनी असो मोग करता आनी ताका आराधन करता, तो तांचे ते हाच्या करता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक घडी बरें आमचे दोळे आमी दामप्या, आमचो उजवाद आमच्या काळजा कडेन आमी दवरुया. उबे रावया, दयाकर उबे रावया. आमचो उजवाद आमच्या काळजाक दवरुया. जेजू कडेन आमी मागया. मोगळा जेजू, सदांच तूं म्हजे सांगाता राव. तुजे ते भावार्थ म्हजो चडय. जायते पटी हांव दुबावला, जायते पटी तुजे तर हांव पयस केला, जायते पटी तुजे उतार जियोवंक हांवें प्रयत्न करूंक ना. उतार आयकलां पूण ते उतार आयकनासतनाच गेला. ते उतार हांवें घराक म्हज्या कुटुंबाक हांवें व्हरोवना. भावार्थ म्हजो दंडाळला. तुज्या उतरा प्रकार हांव जियोवंक ना. देखून म्हाका बोगसी. आनी मुखार मोगळा जेजू, तुजे ते विशेश भावार्थ म्हाका आसा कर. तुजे उतार हांवें जियोवचें कर. सदांच म्हाका राख आनी सांबाळ. सदांच म्हजे सांगात तो राव म्हूण ह्या जेजू कडेन आमी मागया. आमच्या हातान वयर घालुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सक्कट सांगात आनी पोटी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 आमकां सगळ्यांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो उंड्या रुपार आसलेल्या जेजून पडला सर आमचे कश्ट सामस्या ताणें पयस केल्यात सगळ्यांची पिडाय ताणें गुण केल्या या आमच्या सोम्याकार गांदिव्या दिबी घालून ताचे आशिर्वाद आमी घेवया हे त्या व्हड्या सक्रामेंतांत म्हळ्यार गीत आमी गावया Sacramenta săștanăman căruia Urbiliatea rupa bodla novioriti adaria Sălbon vecea ăstăt vișvia baba tace Holdivia Să-și bapa Tăși-n sputa Vlasani stutisa Podvi măima Săsna E ca stalean Îsita Tu ca dogai Cea spirita Să-mi navartau. Amen. प्रार्थुया देवा बीची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सवगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवं सर्व उपकारांक तुझ्या गितां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटोवन तुका वंदिता तिनपणी आसूं का हर्षिता दया माया तुझी नियता दिनपणी आसूं का हर्षिता दया माया तुझी नियता पातकी जिन्नी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसांव आशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे एक पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आणि भयणीनो
देव जावन आसा सर पदवेदार बॉक्सांचो दातार तो आमचो मोग करता कितले आमी सुखी केल्यार तो आमकां बक्षिता भावार्थान मागिल्लें तो आयकता मातणे देवाच्या उतरा प्रकार जियेल्या वेळार तो आमच्या सांगाता रावता त्या देखून असल्या आजापाकाच्या देवाक आमी लागीं जावया भावार्थान ताचें उतर आयकोवन ताका आमी स्विकार करुया तोच आमचो रचणार म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवया जायते फावटी देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियेनातल्या खातीर सुमे ते खरो भावार्थ आमी दवरनातल्या खातीर देवा लागचे एकामेका लागचे बक्षांनी मागोवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतलीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच आमकां बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती कर आतून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकलूद कर सोम्या काकलूद कर क्रिस्ता काकलूद कर क्रिस्ता काकलूद कर सोम्या काकलूद कर सोम्या काकलूद कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजू देवाजाक पजळीत मागण्यान दुबळे गायचे जिणे जियेवन तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळे गायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार इस्रायल असो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयता म्हज्या उपादेसाक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एकेनय भशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्येच्या लारा भाशेन तुजी संतत रेवे भाशेन जाती आनी तुका जल्मल्ली भुरगीं रेवेंच्या काना भाशेन केदीस नापयत जातेना वा पुसून वेतेना देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार श्लोक तुजो पाटलाव करतल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो तुजो पाटलाव करतल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो जो कोण कोट्याची बूद घेवन चलनासता नश्ट्याचे वाटे रावनासता अधर्म्या संगी बसनासता सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते निहालता तो करोस बागी श्लोक तुजो पाटलाव करता जिविताचो उजवाड मेळटलो हो वळत्या वालाचे देगेर रोयल्ल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित खालार फळ दिता आची पानां केदीस बावानात आनी हाती घेतलेले सकडी सुफोल जाता श्लोक तुजो पाटलाव करतल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो पूण कोट्याची संगत अशी न्हय ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणीत नितीवंत वाटांनी वेतेल्याची सर्वेस्पर जतन घेता पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नाचाक वेतात श्लोक तुजो पाटलाव करतल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो उद्गार
Alleluia, 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 Alleluia. सोमी येता ताका मेळोंक पुढे सरा, तोसो तो शांती सोकुव. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवंक म्हणा लागलो. तरी संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं. रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नासोंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात. जुवांव कान पिवा नासतना आयलो आनी लोक ताका देवसार लागला म्हणलो. मनशा पोत आयला खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवणो सुंकागाराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार दैवीक जनबाय सूख नातलेली म्हणून तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दोन व्यक्ती विशांत दोगा व्यक्ती विशांत आमी आयकलें. स्नानीक जुवांव आनी जेजू. स्नानीक जुवांव आमकां कळीत आसा जेजूची वाड तयार करूंक आयिल्लो एक श्रेश्ठ व्यक्ती. पवित्र सभेत ताका एक विशेश स्थान आनी मान आसा. कित्याक म्हळ्यार 40 आनी 30 वर्सां उपरांत एक प्रवादी उदेल्लो जेजूच्या पयलें. पोरण्यासो निमानो प्रवादी मालाकी. ताचे उपरांत लोक देवाचो ताळो आयकूंक आशेव नासलो. कित्याक म्हळ्यार प्रवाद्याचो ताळो एक प्रवाद्यांनी बरोल्लो. तो देवाच्या सक्तीन बरोल्लो, विस्नार उतरांनी बरोल्लो तो ताळो. त्या देखून ह्या ताळ्या खातीर इस्रायल प्रजा राखून आसली. पूण मालाकी प्रवादी उपरांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 40 आनी 30 वर्सां पर्यंत प्रवादी नातरले. त्या देखून स्नानीक जो आयलेंस हारी हारीनी म्हणले बरे लोक स्नानीक जो पाटलाव करनासलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें बासयलेलो मेसिया हो असो. त्या देखून देवाचें उतर आयकूंक राखून आसलो लोक स्नानीक जुवां फाटल्यान वेतलो. आनी स्नानीक जुवांची शिकोवणी तशीच आसली. ताचे उतरां आनी करणी ताळ पडनासली. जायते फावटी आमची उतरां हेरां आयकनात. कित्याक म्हळ्यार आमच्या उतरांक आनी ताळणेक ह्या करणेक ताळ पडना. पूण स्नानीक जुवांची उतरां आनी करणी एका सारकी आसली. जें कितें तो सांगता तेंच तो जीवन आसलो. जें कितें तो उलयता तेंच तो करनासलो. देखून हारी हारीनी म्हणले बरी ताची शिकवण आयकूंक लोक वेतलो. तशें म्हळ्यार सक्कड तसो पाटलाव करतले म्हणलें न्ही. थोडे ताका जायनातले आसतले. ताचे ते विरोधपण आसतले थोडे आसतले. तेंचायच्या वाचपांत आमी आयकलें. स्नानीक जो म्हणटलो ताचे शिकवण आयकून साबार लोक आयिल्ले. तांचे पैकी सुंकागार आसले, पातकी म्हूण तांकां बोलायतले, शिपाय आसले, सामान्य लोकय आसलो. आमी जिणे परिवर्तन करूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय? स्नानीक जुवां लागीं ते विचारता. कित्याक स्नानीक जुवांव जॉर्दानीच्या पलतडी देवाची शिकवण दिवन आसलो. तेन्ना सामान्य पातकी लोक ह्या सामान्य लोक स्नानीक जुवांव कडेन येवन विचारतात आमी जिणे परिवर्तन कशें करयेत? आमी एक सामान्य लोक. आमी काही व्हडलो ग्रेस्त मनीस न्हय. व्हडलें व्हडलें कामय आमचें थंय ना. सादारण आमी मनीस. तर आमी कितें करयेत? पातकी जिणी सांडोवंक, बरी जिणी जियोवंक, नवी जिणी जियोवंक. आनी स्नानीक जुवांव तांकां सादी जाप दिता. तुमचे कडेन 2 दगले आसल्यार एक दगलो दुसऱ्याक दिया.
तुमच्याकडे सडीत खाणं असल्यार वांटून जेवा, एकामेका सुदासून वरा. सामान्य लोकांक स्नाणी जोवची शिकोवण ती. आनी थोडे शिपाय थंयसर येतात. आमकांय नवी जिणी जेवंक आशा आसा, आमी कितें करियेत? आमकांय पयस स्नान घेवंक मोन आसा, आमी नवी जिणी कशी जेवयेत? ह्या वेळार स्नाणी जोव तांकां सदी जाप दिता. तुम्ही बेश्टे बेश्टेच थोड्यांक मारतात, अन्याय करतात, तशें करिनाकात. सगळेच मोग करा. कोणाय विरोध, दुबळ्या विरोध अन्याय करिनाकात. ताका बेश्टे बेश्टेच तुम्ही पनिशमेंट दिनाकात, शिक्षा दिनाकात. अशें तुमची जिणी परिवर्तन करा. शिपाई संतोषान गेले पयस स्नान घेवन. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीन निमाणी सुंकगार थंयसर येतात. आमी कितें करूंक जाय? आमी पातकी, आमकां समाज वळखना, आमकां पातकी म्हणून वलयता. त्या आदी करून आमी कितें करूंक जाय? आनी ह्या वेळार स्नाणी जावं तांकांय सांगता, कोणाचें सडीत वलय पयशे घेनाकात. कित्याक सुंकगार म्हळ्या उपरांत चड पयशे घेतले. प्रत्येक जाण परगांवांत तावन आयिल्ल्यांचे, अनाथांचे, दुबळ्यांचे सडीत पयशे ते घेतले. त्या देखून स्नाणी जावं सांगता, कोणाय तावन चड पयशे तुमी घेनाकात. जे कितें तुमकां नाम येरलां रोमी सरकारान तितले मात्र घेया. कोणायकी अन्याय करिनाकात, कोणायकी मोस करिनाकात, कोणायचे सडीत लुटिनाकात. तुमकां जे कितें नाम येरलां तितले मात्र घेया. अशें तुमची जिणी परिवर्तन करा. अशें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो साबारांक शिकोवण दिली. ते सगळे परिवर्तन जालें. पूण आनीक थोडे आसतले परिवर्तन जायनातले. पयस्तान पळोवन ताचे विशयांत पाड उलोवचें. आमचे मदें जायते पटी सभा जाण आसतात. बरें ते उलयनात, पाड मात्र उलयतात. आनी हांगासर स्नानीक जावन इतलें बरें काम केलें. देखूनच जेजू कालच्या वाजनांत आमी आयकलें, स्नानीक जावन तितलो व्हरतो दुसरो ना. पूण सर्गेच्या राजांत कानिश्ट आसलो ताच्याकी व्हरतो म्हणटा जेजू. हांगासर स्नाणी जावंक थोडे जायनातले आसले. ते ताका बोट जोखून म्हणटात, वय कसलो मनीस, ताका सैतान लागला कितें? रानांत जियेता, सादी मुस्तायकी तो न्हेसता, देवाचो मनीस म्हणटा. ताका सैतान लागला जावंक पुरो. कोणाय कडेन चड भरसा ना, आसा तशें सांगता, रायाकी विरोध उलयता. आमचे बोवारी असलेच मनीस आसा जे कितें आमी आसा तशें सांगिल्ल्या वेळार आमकां दुस्मान मुस्त जातात. हांगासर जेजूआ तोच उल्लेख करता. स्नानीक जावं देवाच्या उतरा प्रकार जियेलो, पूण थोड्यांनी ताका स्विकार केलो ना. जायत्यांनी ताका स्विकार केलो, थोड्यांनी ताका स्विकार करूंक ना. जेजूचे मिसावी तेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो लुकाच्या 4 अध्यायांत आमी वाचता, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी कबात परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. बंदडे ताण सुटका दिवंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक आनी सावकासायाचे वरास पाशार करूंक, दणसतल्यांक सावकासाय दिवंक ताणें म्हाका धाडला. जेजूचें मिसांव तेंच. आनी ताणें तेंच केलें. पातक्या सांगाता तो बसतलो, कश्ट जाल्याक ताणें कुमक केली, सुंकगारा सांगाता तो बसतलो आनी जेवलो. तांकां सगळ्यांक जेजूच्या मोगात, देवाच्या मोगात हाडोंक. पूण हांगासर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू की साबार विरोधी उदेले. जेजू कोणाचोय द्वेश करूना, जेजून कोणाचोय द्वेश करूना, पूण हेर जेजूक विरोध पण करतले. आनी देखूनच ते उलयतात, वो एक पिवंडो, वो आपूण देवाचो पूत म्हणटा, पातक्या सांगाता बरसाता. वो आपूण देवाचो पूत म्हणटा, साब्बाताचे नियम तो पाळिना. तांचे प्रकार अशें जेजूकी विरोध मस्त जण उलोवचे आसले. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू सांगचे ती लास्ट उतरायच्या वांजेलांत, दैवीक जानवाय सूख नातलेली म्हणून तिच्याच करण्यांनी रूज जाता. जे कितें देवान म्हाका नाम येरला तें हांवें केलां. जे कितें देवान नाम येरलां तें स्नानीक जावन केलां. पूण मनशाक मानवचे बरें जियोवंक साध्य जायना. कित्याक देवाची जणवाय मनशाच्या जणवायेक कितल्याकी वर्ती. ती जणवाय हांवें जियेल्ल्या वेळार देवाचो मोगाचो भुरगो जावंक, देवाचे भुरगे जावंक म्हाका साध्य जाता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सांजुजेबाजाच्या पांयांत आयल्या. तो आमच्या खातीर मागता. कित्याक जेजूक तो भोव लागशिल्लो व्यक्ती, लागशिल्लो सांत. जेजून ताच्या मुखार जायत्या जापा केल्यांत.
आणखी करन तसा आमच्या देताने केल्यात आमच्या कुटुंबात केल्यात कित्याक तो देवाच्या उतरा प्रकार जियेलो देवाच्या सक्तीचेर तो पातयेलो देवाचेर विशेष भावार्थ ताणें दवरलो तोच भावार्थ आमचो केलो तर त्याच देवाच्या उतरा प्रकार आमी जियेल्या वेळार खंडीत देवाची जन्मय आमकां मेळटा देवाची खुशी जियोवंक आमकां साध्य जाता तर उद्या रुपार येवचे जेजू लागीं आमी मागया बोगळा जेजू तसले कालते उदारपणाचे काळीज तूं म्हाका आसा कर आनी हांवें तुजे उतराचेर पातयेन दवरून जियोवंक तुजे ते विशेष भावार्थ आसा जावंक तूंच म्हाका आदार दी आमेन गोबांचो आनायल्या स्वीकार कर बापा वायंदाकांचो आनायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बाबा स्वीकार कर काळी मोगाची ओत आमचे कुलपेक्षी वर दैविक देणी सर्गीची म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमे आमच्या न्याक्या पवित्रतेच्या आदाबाक सरस्पद दिवन म्हणून घेऊ सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले पुरजे खातीर सांजुजे वाजान खतखतीक मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कालतेपणाचे सदें जिवी तुका भोवमान वाले हे शिगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष परेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुच्या वाजा पासत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय हे ताचें देखी बरीत पोसजडीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गेचो आदार दिता देखून वर्णून नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुता भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवाक सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय जय जय
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपले कुशेन स्मरण सोसूंक वेचार ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत सामारपाची. तेच परी जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचे हे रागात पातकाचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुटू परगटूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पळोवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता, तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो गुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावणीची काकुळत कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाचे माये संगाते, मगन जुजे तुजो पती, मगन धर्मदत्त, मगन जुजे वाज आनी सर काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटोवन दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराच्या आज्ञा मनान दवरून सुम्यान शिकयलें ते मागणें सांगाता भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सुखींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशीक सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सावासकाय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सरबू आकातांतली वाटय. कित्याक रसभटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची शांती देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी ते म्हजे भितरले भाग म्हाका फावना पूण तुज्या एका सत्तांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुळण रगत म्हाका अस्वस्थच्या दिता आसा ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 189 ಗೀತ್ ನಂಬರ್ D77. सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताकान उप्या रूपान दितू मोगाळ सोमिया राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताकान उड्या रूपात दितू मोगाळ सोमिया तारूक जावून मोगान येवून जिवीत म्हाका दिताय कुल्पे जरीन भरताय जिवीत सफळ करताय राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताका पुण्या रूपा दितू मोगाळ सोमिया जाऊन शेळ्यान पसून कासवो सोरो दिताय मोगान जतन करताय इडान एकवटायताय राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताकान हुंड्या रूपान दितू मोगाळ सोमिया राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जिविताकान हुंड्या रूपान दितू मोगाळ सोमिया काळजांत आयले जेजू सदांच तूं म्हजे सांगाता राव त्या जेजू लागीं आमी विनंती करुया कित्याक तो आमचो राय तो आमकां जाय सदांच ताणें आमच्या सांगाता आसूंक जाय जायतो लोक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सोम्याक राखून आसा
जायत्या लोकांक जेजू आनीकय मेळोंक ना, पूण आमकां मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो जेजू मेळ्ळा. खंडिताक आमी अर्गां दिवंक फावो. उड्या रुपार आयल्या जेजू म्हजें तें एक नवें जावं हाड. खंयच्या स्नानीक जुवांची शिकोवन आयकोन साबार लोक परिवर्तन जालो. साबार लोकांनी आडवाड सोडली, पाठ सवय सोडली आनी तुजो पयस स्नान घेवन तुजी मोगाळ भुरगीं जाली. खंडीत मोगाळा जेजू आमी खंडीत तुजी भुरगीं जावन आसा. आमी पयस स्नान घेतला, पूण जायते फावटी तुजे उतरा प्रकार जियोंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां तूं राख आनी सांबाळ. सदांच आमच्या काळजान तूं राव. आमचें तें एक नवी बदलली जिणी आसा करूंक तूं आमकां कृपा दी. अर्गाम तुका सुमया जेजू, अर्गाम तुका सुमया जेजू, अर्गाम तुका सुमया जेजू, अर्गाम तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया स्तुती तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया आराधन तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, नामन तुका सुमया जेजू, नामन तुका सुमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, या भागी दिसा तुज्या पोन्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेले सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियेवचे ताण आमच्या काळजान चडय आनी सांज देवाच्या पोसजळीत शिकोवन आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. सर पोदुदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवो शान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जेणी बऱ्या करणी आनी सुफळ करो. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी हाचे सर्गेच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करो. आनी सर पोदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवो आनी तुमचे सभे सदां आसो. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. देखून बसात. मोगाळ भाव भयणो, ह्या पोवन थळार सांजू जेवास बापा मुखांत बरें पोंजडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुनशे दुसऱ्याक चरमानादी असिसिरे बेलो बापाच्या नांवान मोगाचो येवकार मागतना हांगासर येवन तुमी भेटयले सर्विरादे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपोवन चलोवन येयल्ले मानादीक हेरी डिसोजा मंगळूर आसच्या ग्लॅडसम मायनर सेमिनारीचे आत्मीक निर्देशक जावन आसा. मोगाळ ह्या जग बापानो, तुमी आराधना मुखांत्र जेजू समेत सांगातपण दिलें. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर हजराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी पुनशेताच्या रेक्टर मानादी आसिसी बापाच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. तसो स्वामी जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. सांजू जेवास तुमकां सदांच राखून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं. कुमसरा संगातपण आनी कुंभ केल्ल्या फरांगी पेटे कोवेंताच्या जाक मानादीक दिलराज बाप आनी मानादीक संदीप तुमकांय देव बरें करूं. कंदारांचें मुखेलपण घेतिल्लो मानेस जॉन तुमकां आनी सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस लायनल, डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजू जेवास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांतेरेज एरमाटी वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू जेवास बापा मुखांत
देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा बाळक जेजू सुनांगळा वाड्यागारांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर्व रितीची तयारी करच्या. दान मिसां घेवन कुमो करच्या. स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासाप वचच्या. कानीक जमो करच्या. दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी आतां कात दिन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां मागता. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या. फादर मुल्ला रोमियोपती हॉस्पिटलचे डाक्टर आसात. असो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपा वाचून कशी वर्तल्यान शुक्राराधान सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. हरी एका शुक्रारा 10 वरार तीर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकां जेवण. हप्त्या मदें पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉली उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत. फाटल्या दिसांनी सांजुजे वास बापाची वार्षिक परब आमी संभ्रमली. वजेच्या पुरुषवाक तुमी सांगात दिला. वजी हाडन फेस्ताचो दबाज्याक तुमी आदार दिला. फेस्ताच्या कळवणी हेरांक तुमी चिडसिल्या आनी तुमी फेस्तांत वार्षिक परबेक हजर जावन ह्या मारिफात सांजुजे वास बापान केल्लें बरेंपण तुमी अनुभव केला. तुमकां समेस्त सांग आमी ह्या पुनशेत सुरेक्तर मनादिया सिसिरेबेलो बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान पुनशेताच्या समितीच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या दिसांनी असलोच मोग असलेच संबंद आनी असलेच भक्तीपण आमचे थंय वाडोवन दी. तसो सांजुजे वास देवाची दराळ आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर दराळ मातपान वतून दी म्हणलें आम्हा समेस्तांचें मागणें जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसाच्या जेवणाच्या बाबतीन आनी दान दिल्ल्यांक मानाची वात प्रधान यासाक दितले. हांगासर मुखार येवचें आनी मानाची वात तुमी स्विकार करूंक तुमचे लागीं विनंती जावन आसा. विलियम आपोस जेवणाच्या बाबतीन दिले. विलियम आपोस पानीर 1000 रुपये. सिल्वेस्टर डिसोजा पुत्तूर 500 रुपये. विल्फ्रेड डिसोजा मानेला 2000 रुपये. फ्रांसीस आनी मोंतीवेगस मानेला 1000 रुपये. दान दिल्ले ह्या परी आसात. जॉस्पिन डिसोजा फजीर 500 रुपये. नवनाकमन उडुपीचे कडल्यान 5000 रुपये. दान दिल्ली कोणी हांगासर आसात तर मुखार येवचें आनी मनाची वात स्विकार करची. दानीक आमी परत देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां थंयसर दोगां आसा. मोगाचेनो आमच्या फेस्ताच्या 3 दिसांक 100 किलो लोणचें दिल्लीं आसात. फेस्ता दिसा तांचें नांव उडास. तांचें नांव कळीत नातल्यान हांवें सांगूं ना. आनी जुजे वाज बापान ताच्या जिवितांत कितेंय बरेंपण नवेंपण सुद्राप ताच्या भलायकेन दिल्ल्याक उपकार आठोवच्याक हरी एका ह्या भक्तीपणान ती वांटो घेतात. मोडंका फिरगजेची लॅन्सी तशें सिल्वी बाई तुमी दोगांयनी मुखार येवचें. तुमचें बरें मन तुमी हांगासर दाखयला आनी ह्या खातीर आज उपकारी काळजान तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. लॅन्स्याम तुवें हेजेर येवं दी. देवान ताका भलायकी दिवन हांगासर येवंक केला. तो चड्ड चलना पूण गाडी सोडटा आनी जुजे वाजाचें भक्तीपण केदाळय तो सोडिना. आनी ताचो एक वांटो जावन देवान म्हाका दिल्ल्या बरेपणाक म्हणलें एक चिंताप ताणें फेस्ता वेळार सकळ लोकांनी तें बुगीचें म्हणलें चिंताप घेवन ताणें दिला. परच्या दिसा तुमचें नांव सांगानातल्याक बक्षिया पूण सांगाताच मुखल्या दिसांनी देव तुमकां दाराळ आशिर्वादां बरी भलायकी संतोश फावो करून दी. देव बरें करूं. सर्व आमी उबे रावया सांजुजे वाज बापाच्या नोवेनाक. Sanzuze was papa Ogla pani mantuka Kurpa magondi bapa Vignat sandinata मोगाचें आजो बसोंक सांगना आमी दिंबी घालया. कित्याक
फेस्ताक आयिल्लीं ते सवां इतलीं आसलीं ती पिन्न मारूंकय जायनात जुजेवाजाक आमी सांगलें आनी आज हांगासर आमी फकत आमकां कितें मागोवंक आसा ही सगळीं त्या सवांग हाडल्यारय आल्तारीर दवरूंक एक गस जातात देखून हे सगळें ताका ताच्या पांयां तळी भेटयत आसतना एक घडीभर आमकां कितें पुरा मागोवंक आसा एक घडीभर जुजेवाजाच्या पांयां तळी आमची सर मागणी आमची बोगणां आमी दवरया सबार आनी बऱ्या भलायके खातीर मागिल्लें आसा आयसीयूंत परच्या आयतारा एक्सिडेंट जावन मोगारनाडचो एकलो आयसीयूंत थंयसर आसा ताची BP वयर चडना पण मागोवंक ताणें सांगलें पण आतां इल्लीशी नॉर्मल आयल्या म्हणून कळयलां लागीं 7 दीस जातात BP वयर चडनातल्यान ताच्या हाताक बॉल ना फ्रॅक्चर जाला कांय करूंक डाक्टरांनी धैर्य काडूना देखून आमचें मागणें त्या खाटयेर न्हिदिल्ल्या त्या मनशाक पावोवन दी आनी आमकां जायतीं कळीत आसात पिडेस्तां आस्पत्र्यांनी घरांनी मारेकार पिडेक वळख जावन देव तांकां बरी भलायकी जुजेवाज बापा विनंती करून फावो करून दी आनी सांगातास कुटुंबान समाधान समजणी एकवट बोगचणे सोडधड आस्ती बदकाचें जगणें आनी शेत समारा मदें मनस्ताप कितें आसा थंयसर बरेंपण आमच्या भुरग्यां बाळां थंय बरेंपण तांच्या शिकपान जायत बऱ्या गुणांनी तांणी वाडच्याक बरी भलायकी सवकासाय कुटुंबांत समजणेन जियोवचें तसलें उदार काळीज आमच्या भुरग्यांक लाबोवन दी आमची कुटुंबांची वडिलां देवबरांतीच्या कुटुंबां बांदूंक जुजेवाज बाप आमच्या खातीर विनंती करून दी घोवा बायलां मदें खरी समजणी भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें खरो एकवट चडोवन दी वाडोवन दी सैरिकेच्या सोदने राष्ट्रांची आशा बरी सैरीक मेळोवन सुफळ जावं दी काजाराचें बाग तांकां फावो जावं दी काजार जाल्ल्या जोड्या भुरग्यां बाळांचें देणें लाबोवन दी काजार जावन थोडीं वर्सां पाशार जाल्लीं काजार जावन भुरग्याक आशेव नासलीं तांची आशा जुजेवाज बाप देवातान सुफळ करून दी भुरग्यां बाळांक बरे गूण शगुणांनी तांणी वाडच्याक शिकपान जैत मेळच्याक बरो फुडार आशेतल्यांक बरो फुडार मेळच्याक कामांच्या सोदनेर आसल्यांक बरें काम मेळच्याक परगांवांत गांवांत थंयसर कामाच्या सोदनेर आसल्यांची आशा सुफळ जावच्याक आमकां आदारसूंच्या सुदर्सूंच्या कुमक करच्या हरी एकल्याक जुजेवाज बाप ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धेक संगतास जेवणाक दाना रुपी कुमक दिल्ल्या दिवच्या आनी दितल्या हरी एकल्याक जुजेवाज बाप देवाची आशिर्वादां मागून फावो करून दी ह्या पुणतळार कितें सर आशेवन येतात कितें सर बोगणां घेवन येतात कितें सर मागणी इरादे ते सवां हाडून येतात ही सरू ते सवां जुजेवाज बाप देवाथान मागून सुफळ करून दी हांगासर सेवा दिवची लायक मनशां भाव भयणी कुमसाराक ह्या भक्तीपणाक आदार दिवचे याजक पाद्र्याब आनी हांगासर विविध रितींनी रांदपा मुखांतर सुदर्शन आसचें मुडीपू फिरगजगारा वाड्या वार तांणी करची ती सेवा ह्या सर सेवेक देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी हें भक्तीपण सोडूंक हें भक्तीपण सगळ्यांनीतल्यान प्रसार करूंक विविध रितींनी कांतारा रुपी ह्या माध्यमा रुपी प्रसार करच्या आनी ह्या दिशेने मेटां काडच्या हर एकल्याक जुजेवाज बाप आशिर्वादांनी बरोवन दी एक घडीभर आमकां कितें वैयक्तीक मागोवंक आसा जुजेवाज बापा मुखांतर देवा थंय आमी उबारया हांगासर आयिल्ल्या समेस्तांक सांगाताक घेवन हर एकल्याक हांगासर येवच्या येतल्या येवनासच्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक जुजेवाज बाप देवाथान मागोवन सुफळ करून दी म्हणून हात वयर करया एक आमच्या पांय क्रमान मरी आनंद बापा सर्वां खातीर आमच्याय खातीर आमी मागया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरी कृपेन बदलय समतुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुज्या कुशीचेर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तसोच आनी सदांच सर्वदा आमेन
दिंबेर पडोवन मागिल्लें तुजें वाजपाप आमकां फावो करता म्हणली पातयेणी हांगासरच चरयेंकन ताणें दिला. दिंबेर पडोवंक कस जाता तर देवाक आमचें दूख भेटोवन दिवया. पांय नातिल्ल्याचो उडास काडया आनी सांगाताच देवान येदोळ पर्यंत सगळें बरेंपण केल्ल्याक म्हज्या जिविता खातीर म्हज्या कुटुंबदारां खातीर जुजो वाजपापा मुखार देवाक अर्गां दिवया. बरेंपण लाभिल्लें बरेंपण ताचे कडेन मागिल्लें ताणें आमकां दिलां आसता. ह्या सर्वांचो उपकार आटयता आसतना सर्व आमची गरज देवातान तो सफळ करतलो. सांजचे वाजबापाची लदीन सुमिया काकूत आमची कर, सुमिया काकूळ तामची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूळ तामची कर, क्रिस्ता ऐक आमकां, क्रिस्ता ऐक आमकां, क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां, क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां, सर्गींच्या देव बापा, काकूळ तामची कर, देवपुता संवसाराच्या तारोका, काकूळ तामची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकूळ तामची कर, संतसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, काकूळ तामची कर, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, दुबळे गायची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, श्रीलंका दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कोसोन नासोन वेच्या कातोलिक बाबडतो जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, कश्टान संपडल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचेर बावर्त दवरून जिणेंत आयले सर कश्टान वा धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातिल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, बावर्त सणून पयस केल्ल्या शेडयांक एका गवळ्याका लिण्यान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचारिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आमा पसत विनंती कर, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, बोगस आमकां इसम्या, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, दयनायक आमकां इसम्या, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले. काकूळ तामची कर, नवेनाचे मागणे ये सांजुजे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीं तावन देवाचे बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुझें जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेंत मेलफंत. त्याच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणयेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तो सुटसुटीत जालोय. अंकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट ओगडायलेल्या सरशीं तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर, सक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलें. हें मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें न्हय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर प्रगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बाचवे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांच्या दुखांत तुवें पुसली. तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना बावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफात शिकयलाय आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टां जाल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सुणे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. हा सरकारान देवा संगीत तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर. कितें बळें म्हाका मागोवंक आसा एक घडी बरें तुजे वाज बापा मुखांत्र देवाक आमी भेटोवन दिवया.
सांगाता म्हणया सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हावन केदीच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. बाबडता काडवेच्या संतेक बली जावंक दिनाका. जेचून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मुरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनां जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थोया. सर्गीच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या ते तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणल्यार तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला. तेच परे तुज्या सेवका सांजू देवाजान आपले जिनी आनी मोरणान जायत्या जापां करून ती सुमोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडले. ताचे विरोणेन आमचो भाव वाडत वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिणांतल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज सांज देवाच्या नोवेणाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताचे महिमा आनी संतोष एका देवतावन येता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. सांजू देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेके सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजू देवा सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विणाती करता म्हूण आमी म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा. तुमी सगळे त्याच बापान बसलेल्या घरांत भाग्यांतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्या सोडवोनदारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सोबे आसो. Zewas Baba Paglapani Mantuka Kurpa Magundi Bapa Vignan Sandinaka Sanzu Zewas Baba Paglapani Mantuka Kurpa Magundi Bapa Vignan Sandinaka संदेश दासो प्रसार केलोय विघ्ना आनवरान कष्टांनी दुखान दुबळ्या धाकट्या मोगा आदार तुवे दिलोय सांजू जेवाच बापा भोगला पाणी म्हण तुका कृपा मागून दी बापा
उपकासोवे आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां सांज सेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर भगवंत कृपेचे कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.